पावलं जाऊन असं तुमचे रिएक्शन? टॅक्सी सगळं काढलं टॅक्सीवाल्याने. पॉलिटिक्स कोण करता? कोण करता? तुम्ही ज्या मनशान घडयले मायकल लोबो ताणें पॉलिटिक्स तयार केलें. जो विषय सीएमान घेवन तांचे कडेन घेवन केल्लो आतां सेज की ताका घेवन मायकला कॉन्फरन्सान घेवन ताणें घेतला म्हणून. सो कोणें कोणाक विकलो तो क्लियर दिश्टी पडटा. आनी कितें सांगतलो तुका? तो क्लेम करता आपल्या कॉन्फिडन्सान घेवचूच ना म्हणून. मायकल क्लेम करता आपल्या कॉन्फिडन्स. But it is very sad the way the things have been programming within the party. हांव एक्चुअली थंय कमेंट करून सोदना कित्याक इट इज अ विदीन द पार्टी इशू. बट बाब मनोहर पर्रीकराचें नांव जेन्ना काडलां एक क्लियर दिसता की मायकल लोबो इज एक्झिबिटींग प्युअर पॉवर. ताजो पॉवर पार्टीन कितलो आसा तो हाजेर क्लियर दिसती पडटा आनी इज एक्झिबिटींग इट. छाती फुडें काडून उलयता तो. पयलीं टॅक्सीचेर उलयलो, मागीर मायनिंगाचेर उलयलो आनी ताका बारीक गोश्ट खंयची काडली कोणें जाल्यार बीजेपीचो अध्यक्ष 5 स्टार हॉटेल नाल्यार आनी खंय बसून नाल्यार ताजे कोण तरी भुरगे स्पोक्स पर्सन्स रोखडेच प्रेस कॉन्फरन्स घेता. अरे बाब, मनोहर पर्रीकरान जी पार्टी घडयली ताचेर 2 दीस हे कातरता. मायकल लोबो एकटो मनीस कातरता आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स जायना. हातून क्लियर दिश्टी पडटा दॅट एक्झिबिशन ऑफ प्युअर पॉवर. मुख्यमंत्र्याचें कितें थंय चलता चलना, मुख्यमंत्री उलयना, कोणूच उलयना आनी एक्झिबिशन ऑफ प्युअर पॉवर बाय मायकल लोबो इज बीइंग सीन इन दीस. आय एम हॅपी दॅट आय हॅव अ एनिमी हू इज एटलीस्ट हॅविंग सम पॉवर. म्हाका आज पण तिच्या कडेन कांयच पॉवर ना म्हणून आतां तरी कळटा की तरी पॉवर आशिल्लो ताजे कडेन. सो वॉट एवर इज हॅपनिंग. पूण एक बरें, ह्या मनशाकूच म्हाका दिसता ह्याच मनोहर बाब पर्रीकरान टिकेट दिल्ली. ती म्हाका दिसता जाणीव करपा येता आनी गरज आसा. दुसरी गोश्ट खूब इम्पॉर्टंट आनी म्हत्वाची, 2001 मायकल लोबो नाशिल्लो म्हणून बरें जालें. कित्याक सद्या तो म्हणटा सगळेच धंदे चालू आसपा जाय, सगळेच धंदे चालू आसपा जाय. कालंगूटचे प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स ते चालू आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. ते करून सोदता तो हांव नको. पूण तो 2001 समज बाब मनोहर पर्रीकरा कडेन आशिल्लो जाल्यार ज्या हिम्मतीन बाब मनोहर पर्रीकरान बायणा फिनीश केलें वेन ही टूक इट व्हेरी ओवरनायट ही डीड इट. तेन्ना कर्नाटका टूक अ व्हेरी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन. भाजी बंद केले, बाकीचे कितलेशेच बंद केले. ही डिडंट स्टूप डावन. ही वेटेड एंड एन्श्युअर्ड दॅट एक्शन इज बीइंग टेकन. त्या टायमार हो आशिल्लो तेन्ना ते म्हणपाचो मन करनाका आनी ना जाल्यार एक एसझेड तयार सगळे बायणात थंय हाड म्हणून. No, but I समजतो तो उलयता आनी तेजेर nobody commenting the way you are saying. That means whatever he says there's some truth or something like that. एक्झिबिशन ऑफ पॉवर रे. जो मनीस आज ना ताज्या बद्दल उलोवप, ताजी आज समाधी हीच पार्टी बांदता. हीच पार्टीन मिरामार ताजी समाधी बांदपाचें घेतिल्लें आसता. आनी हें करता आसतना तुजो एक मंत्री, अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर इज answering questions very flatly to media, saying that irresponsibility of Manohar Parrikar has made problems for Goa today. I condemn those statements, but it is within the party to act. But actually it is exhibition of pure power over everyone that can be clearly seen. ते मायकला विचारा मरे तुम्ही. तो लागला मरे इज एक्झिबिटिंग पॉवर. पॉवरफुल आपण दाखवून सोदता तो.